नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि फाटली 2 दीस आमी सतत भूमिपुत्र बिलाचेर उलयताले. काल राती उसरा मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ जाहीर केलो, जातूं भितर तांणी जनतेचो आवाज, जनतेचें मत आयकून खंय तरी ह्या बिलाचेर ज्यो सुचोवण्यो आसात त्यो धाडात. सरकार परत हें बील फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात रिइंट्रोड्यूस करपाक शकता अशें तांणी सांगलें. आणि त्याच बरोबर ह्या बिलाचें नांवूय बदलपाचें मान्य केलें. भूमिपुत्रांतल्यान पुत्र काडलो, भूमी दवरली. कशें आहा एक्चुअली ह्या बिलाची परिस्थिती? आतां जेन्ना सरकारान ही भुमिका घेतल्या आनी जेन्ना ऑलरेडी विधानसभे भितर बील पास जाला, तेन्ना मुखावेली वाटचाल कशी? आतां हो प्रोसेस कसो जातलो? आनी त्याच बरोबर विरोधी पक्षाक ह्या गजाली विशीं कितें दिसता? आनी ह्या विशयांचेर कायद्याचो अभ्यास आनी त्याच बरोबर विरोधी पक्षाची भुमिका, ह्या दोनूय गजालींचेर उलोवपा सारके एक मनीस म्हळ्यार एडवोकेट कार्लोस बाब फेरेर. कार्लोस बाब, वेलकम. म्हाका दिसता आमकां दोनूय विशयांचेर उलोवचें पडटलें. काँग्रेसमॅन म्हणूनय उलोवचें पडटलें आनी कायद्याचे तज्ञ म्हणूनय उलोवचें पडटलें. सो लेट मी आस्क यू फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट एज अ लीगल आस्पेक्ट. When the chief minister says that government may reintroduce this bill in the house, now that the bill is passed, awaiting assent of the governor, how do you look at this? And okay, the suggestions have been invited, the link has gone online from today afternoon. What is the procedure now? कायदा एक पाटी हाऊसांनी पास केलो, ती स्पीकर सर्टिफाय करून मागीर तो बिल गव्हर्नर फुडें प्रेजेंट करपाचो. मागीर हाऊसाची प्रॉपर्टी न्ही ते म्हणलें, आनी चीफ मिनिस्टरचे प्रॉपर्टी पासून न्ही ते. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द हाऊस विच इज हँडेड ओवर टू द स्पीकर, आनी स्पीकर कबूल आतां गव्हर्नरा सबमीट करपाचें. एक पाटी गव्हर्नरा सबमीट केली ते मागीर तुमच्यांनी ताका मागो जाता परत मातशें दी, आमी रिकन्सिडर करतले. गव्हर्नरा पासून ऑप्शन आहा सांगपाक तुमी रिकन्सिडर करा. आता सरकारान सांगला, चीफ मिनिस्टरान सांगला ते आमी परत रिकन्सिडर करतले. ते प्रोसेस हिंगा बंद करूंक जायना. एक पाटी हाऊसांनी अप्रूव केलो, हाऊसांनी असेंट दिलो ते बिलाक, ते तुगे प्रायवेट प्रॉपर्टी जायना. तर ती बोर्सान दवरपाक, गोंयतान दवरपाक, ती तुवें कायद्या प्रमाणे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आनी रुल्स ऑफ बिजनेस तुवें ते सबमीट करपाचें, गव्हर्नराक दिवपाचें. मागीर तुज्यान परत मागूं जाता. पूण तुजे बरोबर थिंग दवरून आनी सांगपा लोकांक आमी रिप्रेजेंट करपाची प्रोसिजर आसा, आनी ती प्रोसिजर ही राजबाबान वयतली, ती वचपाकूच जाय ती, आनी मागीर थिंगसून परत येतली. यू कॅन रिकॉल द बिल, नो प्रॉब्लम. Yeah. So what is the procedure? So you are saying it has to go to the governor. Governor will resend it saying that he is not fully agreeing with the bill, and then government can sit over it and bring it back in the next session. Is that the way ahead now? Yes, even after sending it to the governor, Okay, they can recall it, okay, because the process is to complete by sending it to the governor. The process cannot be keep it in with you and represent it to the house. Please understand this. So it has to go there, and it can be recalled, or the governor can send it back. So both these options are there in front of the government right now. Correct. Chief Minister also said that he is agreeing to the change of name of the bill. Now, what are the legal implications of that? First thing, I want to make a statement that I saw the Chief Minister's Facebook page, and in that, where he has come at about 9:45 to give this 9:45 p.m. to make this clarification. You see, he has already called it Bhumi Adhikarni bill. Who has given him right to change the name? देखो हांव म्हणटा ते बेडरूमान चेंज करूंक जायना. आज पासून तो बिल भूमिपुत्र अधिकारणी बिल, त्याचे नाव एशें दवरूंक जाय. हाऊसा फुडें परत हाडटरी, मागीर तुजें नाव चेंज करूंक जाता, अप्रूव केलें जाल्यार हाऊसांनी. सो टील दॅट टायम इट इज भूमिपुत्र अधिकारणी बिल.
So it is not Bhumi Adhikarani. Please don't get misled. And I even think the press should not get misled by misquoting the words. The word is still Bhumi Putra. तुम्ही म्हणतात So की इंटेन्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट इज टू चेंज द नेम ऑफ द बिल, बट द ॲक्च्युअल चेंज ऑफ नेम विल हॅपन ओनली वेन इट गेट्स पास्ड अगेन in the two assembly. parts of it. Two parts of it. Yeah. Changing of name has to be done. Anything, any word in the bill can be done, whether it's a comma, full stop, whether it is a year change or number change, even title change can only be done in the manner it was originally passed, which means before the house. म्हज्या हावसांक आयना जाल्यार ते बिल तुजे चेंज कांय चेंज करूंक जायना. तुजें एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काडूंक जायना, चीफ सेक्रेटरीन ऑर्डर काडूंक जायना, लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन ऑर्डर काडूंक जायना, चीफ मिनिस्टर पासून कसलो पावर ना ऑर्डर काडपाक. आतां सेकंड पॉयंट, तूं नांव चेंज करतलो पूण कायदो कितको चेंज जातलो? कायदो कांय चेंज जायना, कित्याक ते इट विल बी ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. सो तुम्ही म्हणटात कायदो जर चेंज करपाक जाय जाल्यार बिल रिकॉल करचें पडटलें. रिकॉल करून जी सजेशन्स येतात ती इनकॉर्पोरेट करची पडटली, परत तें बिल ड्राफ्ट करचें पडटलें, परत लॉ डिपार्टमेंटा म्हऱ्यान वचचें पडटलें. लॉ डिपार्टमेंटान वेटींग करतकीर परत बिझनेस एडवायझरी कमिटी मुखार येवन बिझनेस एडवायझरी कमिटी कडच्यान मागीर तें कॅबिनेटा मुखार वचून थंयच्यान तें परत असेंब्ली वचचें पडटलें. सो ओनली देन the wine can be new and the bottle can also be new if they change the wordings first. Yeah. But important कितें, कायदो तूं पास केलो, तुवें केन्ना हुंयचे पार्ट्स हुंयचे देशांनी वा हुंयचे असेंब्लीन तुवें केन्ना आयकलां बिल पास करतकीर मागीर सजेशन मागतात लोकांचे? सजेशन सद्दां बिल आसतना बिल पब्लिश करतात आनी बिल सर्क्युलेट करतात, लोकांचे सगळ्यांचे ऑब्जेक्शन सजेशन सगळे मागतात, मागीर तुमी डिसिजन घेतात. हे रातीभर केली, कोणी ड्राफ्टिंग केलें तें आमी नेनात, आनी मागीर तुमी रातीभर पुश करतात ती बिल आनी सायन्सा मागीर 4:30 कितें अप्रूव करूंक सोदतात ती बिल, पास करूंक सोदतात. सो आतां कसलो फायदो? तुमकां खबर आहा फकत तुमी सांगता आतां फकत नांव चेंज करतलो म्हणून, मागीर लोकांची कितें ऑब्जेक्शन मागता? तूं सजेशन कितें मागता? कारण फ्रॉम प्युअरली लिगल स्टँड पॉयंट जर आता सजेशन्स मागल्यात, चीफ मिनिस्टर म्हणटा की ते सजेशन्स जी व्हॅलीड आसात ते इनकॉर्पोरेट करून ही डजंट माइंड गोईंग बॅक बिफोर द हाऊस अँड रिइंट्रोड्यूस द बिल. what are the major 3 points of this bill you think need a very serious relook? First thing, let me make it clear, this bill is a fraud. There is nothing which requires to be corrected or amended in this bill. The entire bill has to go in its entirety, and I will tell you the reason why. Have you ever heard in law anywhere in the world they take away the property of a legitimate owner and give it to an encroacher? Number 2, I have repeatedly said and I have challenged the chief minister, Tamunta rented property lagna mon. Amunda rented property lagta. The way it is framed right now. The way it is framed right now, it applies even to a tenanted property, and even whether your tenant is legally continuing or illegally continuing, सगळ्यांक लागतले तें. As on 1st April 2019 तुका डॉक्युमेंट आहा जाल्यार तूं मेलो आनी तुका डॉक्युमेंट ना जाल्यार तूं जगटलो थिंगा. पूण तो तुगे इन ऑक्युपेशन आसा जाल्यार तें उतर इन ऑक्युपेशन म्हणून तुगे घरा भितर आहा जाल्यार तुगे घराक गुड बाय म्हणपाचें तूं, आनी तुका रायट कसलो ना. देखो एसलो रायट सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या, सगळे स्टेटीन नोटीस काडल्या, एसलो चॅलेंज आहा, एसलो इलिगल लीगल करपाक. सो हे आसतना तुम्ही लोकां सांगना असेंब्ली डिबेट करूंक सोदना, आनी तुगे लॉ डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी एडवायस करना तुमकां, सर ही बिल पास जाचना,
देखून आम्ही सांगला हे फकत इलेक्शन गिमिक. लास्ट टाइम 2016 बिल हाडलो तेन्ना रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल कन्स्ट्रक्शन, तेन्ना तुम्ही 10,000 रुपये एक एकल्याचे मनशाचे घेयल्ले, 8,300 ऍप्लिकेशन येयल्ले, 8 कोटीचे वयर येयल्ले पैसे. कितले रेग्युलरायज जाले? 200 रेग्युलरायज जाले. आणि मागीर आतां बॅलन्स पैसे खंय गेले? देखून हांव म्हणटा हे आतां 6 म्हयने तूं दिता तांकां लोकांक. 6 म्हयने म्हणल्यार आतां इलेक्शन पावतले, कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, कोणाचे ऍप्लिकेशन ग्रांट जातले? मागीर लोकांक सांगतले, वोटरांक सांगतले ना ना आजचो दुसरे येयल्यार तुमी पळयतले भायर. सो दीस इज फुलींग द पीपल. दॅट इज वाय हांव म्हणटा हे लोकांक फटयता. आनी पुअर पीपल, कित्याक लोक धांवतलो इंजिनियरींग प्लॅन करपाक, डॉक्युमेंट हाडपाक, सगळे प्रूफ करपाक, ऍप्लिकेशनां पोस्ट भरपाक, आनी लास्ट कांयच आसना तेंगेलें. एक गजाल कालूस बाब मुद्दम विचारची दिसता, ती म्हळ्यार जो इशू काल चीफ मिनिस्टरांनी काडलो की देर आर मेनी केसीस गोंया भितर अशी खूब जाण आसात जांची घरां अशीं हांव प्रायवेट म्हणना गव्हर्मेंट लँडाचेर आसतलीं, कोमुनदार लँडाचेर आसतलीं, फॉरेस्ट लँडाचेर आसतलीं, आनी तांचे खातीर हो कायदो खूब बऱ्याक पडटलो म्हण. डोंट यू एग्री विथ दॅट की दॅट इज अनादर एंगल वेर सरकार दाखोवपाक सोदता की आमी जेन्युइनली कितें करपाक सोदता म्हणून. द लेजिस्लेशन इज बॅड बट द इंटेंशन विथ वीच ही वॉन्ट्स टू परस्यू इट, हाव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम? ही फकत आसपाची गजाल. कित्याक जाणा आयकतो 2001 मनोहर पर्रीकारान आर्टिकल 372A अमेंड केल्ली कोड ऑफ कम्युनिटी, तेंगे रेग्युलरायज करपाक. तुमचो सरकार तेन्ना तुम्ही रेग्युलरायज करपाक कम्युनिदाद जमीन. कितें जाला? कांय केलें ना. नंबर 2 दुसरो कायदो हाडलो 2016 कायदो, अजून कांय केलें ना. आनी लास्ट हे पळय फॉरेस्ट रायट एक्ट म्हणून आसा. अंडर फॉरेस्ट रायट एक्ट it not only recognizes right to your house but even the property which you are enjoying. Please remember this. हो कायदो येता तो फकत तुका घराचे ड्वेलिंग हाऊसाचे तुका दिता रायट. थिंगा फॉरेस्ट रायटा प्रमाणे तुका जमीन तूं रोयता वा कितें करता तेंय मेळटा तुका. सो हे कित्याक हाडपाचो हो कायदो? हे बेश्टो स्मोक स्क्रीन. तुम्ही कितें म्हणटात कालूस बाब की ऑलरेडी आमचे कडेन लेजिस्लेटिव्ह प्रोविजन्स आसात जांच्या माध्यमांतल्यान हो प्रश्न सुटावो करपाक जाता. वी डू नॉट नीड अनादर लेजिस्लेशन टू डू द सेम थिंग. इज दॅट वॉट यू आर सेइंग? Exactly. Even Munkar law is there. If you are a Munkar, you will get the rights. So this is not for a real Bhumiputra. Please understand this. आमचो भूमिपुत्र गेलो मोत्तलो एशकोन काबार जातले आमचे गोंयकार. तुम्ही कितें म्हणटात कालू? बिकॉज दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. बिकॉज जनरली एक इम्प्रेशन आशिल्लें की बाकीचे कायदे जे आसात ते ह्या सेक्शनाक सेगमेंटाक न्याय दिवपाक शकनात. तुम्ही म्हणटात ऑलरेडी कायदे एक्झिस्टिंग आसात ज्या कायद्याक लागून फॉरेस्ट कमुनदाद किंवा गव्हर्मेंट जमनीचेर जर कोणाची घरां आसत जाल्यार ती रेग्युलरायज करप किंवा तांकां ताजो मालकी हक्क दिवप शक्य आसा. तुम्ही पळयात 2001 कायदो हाडलो तेन्ना बीजेपी सरकार मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. उपरांत 2016 लक्ष्मण पार्सेकर आशिल्लो बीजेपी सरकार. आता हे कायद्या प्रमाणे लोकांक रायट अजून कित्याक दिले ना? आनी फकत इलेक्शन येता तेन्ना तुम्ही असले कायदे हाडटात. तुमकां खरें इंटेन्शन आसलें जाल्यार तूं सांगपाचें बरें आमचे 2016 कायदो फेल जालो, थिंग अमेंड करतात आमी रायट दितात. 2001 कम्युनिदाद फायनल जालें ना, आमी ते अमेंड करून ते हें करतात. कित्याक आनीक एक कायदो हाडटात आनी असलो कायदो हाफ बेक्ड. आता मेजर प्रश्न उरतो प्रायव्हेट प्रॉपर्टींचो. थंय तुम्ही म्हणटात की देर इज नो वे लिगली an encroachment or encroacher can be rewarded, and that goes against the fundamental principles of every title holding. Is that what you are saying?
my case is this, that you are punishing the genuine person who follows the law, and you are rewarding someone who is not following the law. Will this be tolerated in the court? Just you put it on the platter, not for politics, not because I may belong or support a political party, but it is on logical sense, on first principles, and that is what we call rule of law. And if this rule of law, you are going to bring it down, I will call this unconstitutional. You call people anti-national. Are you not anti-national for being unconstitutional? And one thing you are clear about की जर फाल्यां हो कायदो मुखार गेल्लो, there is no way this would have stood the test of law. Open shut case for getting this law quashed. Open and shut case. Carlos Bab, thanks a lot just for joining. One moment, just before we wind up. Yeah. I want to just make one strong statement. Please go ahead. That statement is, it is very sad that we are slipping into such type of a state in Goa, because many of our politicians who are in the ruling also are into real estate. They are selling our land. They are destroying our land. They are allowing our lands to be converted. Left, right, center. Forest, the CRZ areas, everything is being destroyed. It is time that we all have to get together and protect our Goa. Carlos Bab, it is also a very sad fact that many of our politicians on all sides have their own personal vote banks. And they have created these vote banks, they have created these slums, and they are trying to give them maximum benefits, at times more than what an ordinary Goan gets. I fully agree with you. Yeah. Time has come. It is time to put a full stop to all this now. Yeah. Absolutely. Carlos Bab, thanks a lot. कारण म्हाका दिसता आमी दर दिसाक जितले ह्या गजालीचेर उलयतात, एक एक आस्पेक्ट ह्या गजालीचो मुखार येत रावता. काल उदय बाबान एक आस्पेक्ट हाडिल्लो, आज कार्लोस बाबान बरो आस्पेक्ट हाडलो की एक्झिस्टिंग लॉ भितर जितल्या लोकांक तांच्या घराचो मालकी हक्क दिवपाक जाता तो पयलीं दियात, रादर देन ब्रिंगींग सम मोर लेजिस्लेशन्स. आय थिंक व्हेरी क्रुशल पॉयंट. हांव आज ही कार्यावळ सोपयतना एकच गजाल म्हणटा की आमी कालय पयर सांगिल्ले डेटा दाखयात. काल सांगिल्ले मेजॉरिटीच्या गुरमी भितर रावन लेजिस्लेटीव गजाली अशी हाराकिरी करनाकात म्हणून. एक गजाल बरी की मुख्यमंत्र्यान मुखार सरून सांगलें की आय एम ओपन फॉर सजेशन्स, आय एम रेडी टू रिइंट्रोड्यूस द बील. खंयचेय सरकार जेन्ना लोकांचो आवाज, जनतेचो आवाज आयकता तेन्ना म्हाका दिसता ते सरकारा खातीरय बऱ्याचें आसता, जनते खातीरय बऱ्याचें आसता. पण त्याच बरोबर जेन्ना हो प्रोसेस परत करपाची भाशा उलयतात तेन्ना ताज्या फाटलें इंटेन्शन कितें आनी तें इंटेन्शन योग्य रितीन मुखार वतलें आनी कायद्याच्या चौकटी भितर, संविधानाच्या चौकटी भितर मुखार वतलें हें पळोवपूय आतां ह्या सरकाराची, मुख्यमंत्र्यांची प्रायमरी जबाबदारी जाल्या. आनी ती जबाबदारी जर तांणी वेवस्थीत पार पाडली जाल्यारच हें बील रिइंट्रोड्यूस करपा भितर, परत पास करपा भितर अर्थ उरतलो. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी परत कृपा करून जेन्ना राजकारण एक वटेच्यान आनी कायदो करप दुसरे वटेच्यान, कायदो हो शासनाचो उरता. दर खेपेक तातूंत भितर अमेंडमेंट मागत रावप, बदल करत रावप हें कोणाकच सोबना. त्या खातीर कायदो करतना तरी तातूंत भितर राजकारण आनी मतांची गोळाबेरीज करची न्ही. कारण कायदो हो सगळ्यां खातीर आनी शासनाचो उरता. इतलेंच मागता, फाल्यां तें सरकार खंयचें आसूं, कायद्याचें राजकारण करनाकात. हांवें कालय सांगिल्लें, आजय म्हणटा. इतल्याचेर थांबता. कार्लोस बाब, थँक्स अ लॉट. इतली बरी भशेन विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. आयची एक रावंड झिरो अपडेटीत काल जशें सीएमान राती स्टेटमेंट इश्यू करून सगळ्यांक कळीत केल्लें की जे गोवा भुमिपुत्र अधिकारिणी बील जे आहा तेजे नांवां भितर बदल करतले आनी ते भुमिपुत्र काडून भूमी अधिकारिणी बील
अशें ते नांव करतले आनी बिलान आनी कितें चेंजीस करपाक जाय जाल्यार सजेशन्स लोकां कडल्यान मागले आनी 30 दिसां खातीर तो पोर्टलाचेर तेंच्यांनी सजेशन दिवपाक सांगल्या आनी 1 म्हयनो तांकां ती दिवपाक मेळटा. तेजे उपरांत कितें चेंजीस करपाक जाय ते चेंजीस जातल्यो. 2 म्हयन्यांची एसेंब्ली घेवन तितून एमेंडमेंट्स करपाक जाता अशें सीएमान म्हटलें. तेजे उपरांत आयज परत रिएक्शनां येवपाक लागल्या. तितून पयलें रिएक्शन गोवा फॉरवर्डाचें की गोवा फॉरवर्डान सांगलां की आमकां कंटेंटा भितर इश्यूजाक कंटेंट नांव चेंज केलें म्हणून जायना आनी हें सगळें करपाक एसेंब्ली येवची पडटा. हें बील सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडपाक जाय आसलें आनी फूल एंटायर बील विथड्रॉ करून लोकांची माफी मागची अशी गोवा फॉरवर्डान डिमांड केला. दुसरें एक मावीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मावीन गुदिनोन मिडिया स्टेटमेंट दिल्लो. तेंचो जो डिजिटल मिटराचो इश्यू चालू आहा तेचेर जे 0 to 1 ह्या सिरिजान तांकां डिजिटल मिटर बसोवपाक लायिल्ले. तेंच्यांनी फक्त 137 टॅक्सीवाल्यांनी मिटर बसयल्या आनी 500 ऑड जाणांनी बुकींग केलां. तेजे भायर ह्या सिरिजांतले सुमार 2900 सुमार टॅक्सीवाल्यांनी तेंच्यांनी बुकिंगूय करूं ना वा कांयच करूं ना. त्या खातीर एज पर कोर्ट डायरेक्शन्स तांकां तेंची परमीट आहा ती टर्मिनेट करची पडटा. ते डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलां की ती टर्मिनेट जातली म्हणून आनी आतांच्यान तेंचे नवे सिरीज 1 to 2 अशें तेंचे 2 to 3 ह्या सिरिजान नंबर डिजिटल मिटराचे बुकींग स्टार्ट जातलें. मागीर तेजे उपरांत फुडले सिरीज आसतले. सो ह्या सिरिजांनी एक 15 ह्या सिरीज आहा ते आनी 15 दीस मेळटले बुकींग आनी इन्स्टॉलेशन करपा खातीर. पण आतां जे पयलींचे जो लॉट आसलो तितूंतले 2900 टॅक्सी परमीट टर्मिनेट जातली. तेच सांगता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की टॅक्सी फेर जो आसलो तो रिवायज केला आनी सगळे टॅक्सी कॅटेगरीक 3 रुपयांनी वाड दिल्ली आसा. तेजे उपरांत तांकां जो डिजिटल मिटर बसयता आसतना जो फूल एमावंट भरतलो तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी परत दिता म्हणून सांगलेलें. ते 2 इन्स्टॉलमेंटाचे पयलो इन्स्टॉलमेंट आसलो जो 2-4 विकांनी डिजिटल मिटर बसयल्या उपरांत 2-4 विकांनी एप्लाय करपाचें आसतलें. ते तेंच्यांनी हें कॅन्सल करून जेन्ना भरता जेन्ना मिटर पयशे भरता आनी मिटर बसोवपाचो प्रोसेस करता तेन्नाच ते क्लेम करपाक लायले 50% आनी तांकां एक 4-5 दिसां भितर ते पयशे क्रेडीट जातले 50% आनी 50% जे पयलींच्या स्किमी प्रमाण एके वर्सान जेन्ना फर्स्ट रिचार्ज करता तेन्ना क्रेडीट जातले. ही तेंच्यांनी स्कीम दवरलेली आहा. आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं जे कोवीड महामारीक लागून लोक इतले मेले आनी तितूंत भितर केसी इतल्यो वाडल्यो त्या प्रमाणे आयज खंय तरी केसीस खूब कमी जाल्ल्यो आसा. पण त्याच बरोबर लोकांनी मास्क घालपाचें तशेंच सोशल डिस्टन्सींग पाळपाचें SOPs पाळपाचें सोडून दिल्लें आसा. कित्याक जेन्ना आमी पळयलें की फिश मार्केटान आयज जे फिश वेंडर्स आसा ते विदावट मास्क फीश सेल करता आनी ते इवन जे आमी लोक कॉमन पब्लीक ती भोंवता भितर तांकांय कांय हे मास्काची कोणाक काय पडलेलें ना. तेन्ना एकंदर दिसता की लोक आतां कोविडाक म्हणल्यार जे चालू आसा ही व्हडली रोगराई ते विसरले काय कितें म्हणून. दुसरी गजाल आमी पळय की 1 तारखेच्यान कॅटल फीड प्लांट जो गोवा डेरीचो आसा हो बंद पडलेलो आसा आनी हेज्या विशयी चेअरमॅनाक कांयच म्हायती ना. आनी जेन्ना MDक हेजे विशयी विचारलें जाल्यार MD म्हणटा की तो मेंटेनन्साक लागून बंद केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी कसलीच प्रायर नोटीस आजून पर्यंत शेतकाराक दिल्ली ना. आनी जेणे करून फाटले 4 दीस जाले आतां खावड जी आहा गोरवांक लागून जी बंद आसा आनी केन्ना पर्यंत चालू जातलो तें सुद्दां उत्तर ना. सो MD सगळे कन्फ्युजन जाल्लें आसा गोवा डेरीचें आनी चेअरमॅनान MD कडेन स्पश्टीकरण मागलां की हो प्लांट कित्याक लागून बंद पडला आनी केन्ना पर्यंत हो चालू जातलो म्हणून. दुसरी गजाल सुरेल तिळवे जो आहा एडवोकेट बानडेचो तेका गोवा म्हणजे बायोडायवर्सिटी रेकॉग्निशन सर्टिफिकेट मेळ्ळा. म्हणल्यार तेणें आनी भावेश नायक ह्या दोगांनीच मेळोन जवळ जवळ 118 जे मशरूम स्पिसीस आहा हे सोदून काडलेले आसा आनी तितूंत भितर युनीक अशे स्पिसीस मेळिल्ल्या कारणान तांकां हो रेकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ बोर्ड हे फावो जाल्ले आसा. तशीच आयज जी काँग्रेस ब्लॉकान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली फोंड्या आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सेक ते जे गोवा ऑब्जर्वर आसा गुंडूराव हांकां ते मेळोन येयल्ले आसा आनी हालींच जी एक मेसेज दिल्ली की फोंडा ब्लॉक डिजॉल्व करचो म्हणून ताजेर तेंचो आक्षेप आसा आनी इतल्या वर्सां ही जो फोंडा ब्लॉक कार्यरत आसा तेका तसोच दवरचो आनी जी जी कितें कामां तेंच्यांनी एक्टिविटीज फाटले 10 वर्सां केल्ली ती तेंच्यांनी सगळी त्या ऑब्जर्वराक दाखोवन येयल्ली आसा आनी तेंचो जो कितें आतां ब्लॉक नवीन येतलो तितूर एडिशनल जायले तेंच्यांनी घेवचें म्हणलां पण हो ब्लॉक तसोच दवरचो असो तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा. ही आशिल्ली एकंदर फोंड्याच्यान अपडेट. आयज ऑगस्टाची 4 तारीख आनी आयची सालसेत अपडेट अशी आसा. काँग्रेस पार्टीचो गोवा इन्चार्ज
श्री दिनेश गुंडूराव हो 3 दिसांचे गोवा भेटीर ह्या दिसांनी आयलोलो आसा. तो काँग्रेस पार्टीच्या लिडर्स आनी वर्कर्सांक मेळून तांचे लागीं भासाभास करता. कशे भाशेन काँग्रेस पार्टी 2022 इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक वोट करूंक जाता ती. ताणें सांगलां की काँग्रेस पार्टी बऱ्या कॅन्डिडेटांक जे जिखूंक शकतात तांकांच तिकेट दितली. तशेंच ताणें सांगलें अलायन्सा वयर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी लिडर्स हे डिसिजन घेतले. काल हांवें सांगिल्लें की मायाची दावेर बाणावली हांगासर वाडी गांवांत चोरांनी एक बंगलो चोरलेलो आनी त्या बंगल्याची दारां किचन कॅबिनेट्स, वॉश बेसिन्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, युटेन्सिल्स आनी क्रॉकरी हे सगळें चोरून व्हेल्ले म्हूण. आनी कोलवा पुलिसीन कांयच एक्शन घेवंक ना म्हूण. तशेंच त्या बंगल्याच्या ओनरान एसपीक कंप्लेन केलेलें की ताचेर कांयच इन्क्वायरी जावंक ना म्हूण. पूण आयज सकाळीं कोलवा पुलिसांनी सकाळच्या 3 वरांचेर 2 जाणांक अरेस्ट केले जे हे चोरीन इन्वॉल्व आसले. आनी ताचे लागीं जो चोरलेलो माल आहा तो मेवला आनी फुडली इन्क्वायरी कोलवा पुलीस हाची चालू आसा. सेलावलीचे डॅम मेंटेनन्स वर्का खातीर ऑगस्टाचे 6 तारखेर आनी 7 तारखेर बंद आसतलें. हाका लागून सालसेत, केपें, सांगे आनी मुर्मुगांव हे वाठारांत PWDचें उदक रिस्ट्रिक्टेड तरेन सप्लाय जातलें. फाल्यां ऑगस्टाची 5 तारीख आनी राय गांवांत इगोजेचें फामाद फेस्त, नेवी सायबिणीचें फेस्त हे निमतान पयले कोणोस राय पाद्री कातरतलो आनी देवाक भेटयतलो. आयच्यो सालसेताच्यो कोविड केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा अंयशी 6 केसीस आसात. बाली कुंकोळी 12 केसीस, कणसावली 60 आनी 3 आसात. चिंचिणी 40 आनी 4, कुर्तोरी 24 केसीस आसात. लोतोली 17 आनी नावेली 30 केसीस आसात. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.